दक्षिण गोंयांत गेल्या 24 वरांत उटंगान पावसा खातीर खूब जाणांचे लुकसाण। फातर्फ्या फ्लोरिना डिसोजा ह्या बायलेची कूड व्हांवून आयली। उदकान बॉडी दिसताच थळाव्यांनी पुलिसांक कळयलें। त्या उपरांत फायर ब्रिगेडीन ही बॉडी काडून पोस्टमॉर्टमाक जिल्हा हॉस्पिटलांत धाडली। नुवे एका घराचेर झाड कोसळ्ळें। घरात आशिल्ल्या बायलेक किरकोळ मार लागला। ते निर्लाले तेजे नळे पडले आनी हांस हाडला तकली मार लागला बोट कातरला आनी कांय जालें। आयज सकाळीं सुमार 5 वरांचेर आमकां दिश्टी पडटा हांगासर एक ओवलीचें झाड उमटोन मिंगेल बाप्तिस्ता हाच्या घराचेर पडलें। नातालवाडो पात्यापूर नुवे ताचें घर कंप्लिटली डॅमेज जालां। साउथ वेस्टर्न बायपासाचें काम अर्दवट आशिल्ल्यान उदक शेतांनी तुंबलें। फातोड्डा नुवे बेणावली उदक आतां चडटा। जरी जर आयज चड पावस पडलो जाल्यार हे आख्खे रस्ते उदकान बुडोवंक शकतात। प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन सावी डॅश। केपें तालुक्यांत शेल्डे तळें फूल ओव्हरफ्लो जावन उदक खंय शेतांत। तुम्ही पळयता आमी ज्या जाग्यार आसा ती शेल्डेली सद्या जोरान पावस चडलेलो आसा। हांगा वारो येता आनी जे प्रमाणे जे कंटिन्यूअस 8 दीस पावस चालू आसा थंय पळोवंक शकता की जे शेल्डे लेक आसा तशें तेजे ऑपोजीट जी फिल्ड आसा ती उदकान भरलेली आसा। वाडी तळावली एक जुनो साकोव कोसळ्ळो। तातूंत उदकाची पायपलायनूय व्हांवली। पायपलायन जोडपाचें काम चल्लां। 8-8:30च्या दरम्यान हे साको मोडला आनी पायपलायन तुटलेली आसा आनी लोकांक उदकाचोय प्रॉब्लेम आसा। उदकूय लोकांक ना। आगापूर आडपय सगळ्यांक हो कनेक्टिंग रोड आसा आनी दुसरी गजाल म्हणजे उदकाची लायन सगळ्यांक पावपाक जाय। आनी तिसरी गजाल मेन म्हणजे कितें आसा की हांगा आमी आतां PWD कळयला पूण अजून पर्यंत PWD कोण आयिल्ले ना। आतां हे प्रायवेट हांगा तुमी फाटल्यान पळयता प्रायवेट आमी JCB मागोवन आमी हांगा काम सुरू करता। त्या पावसाक लागून वाडी तावली हांगासर जो हो ओल्ड जो साको आशिल्लो हेजी जी भिंत आहा ती सकाळी कोसळ्ळी आनी जी पायपलायन आहा उदकाची पायपलायन ती ह्या साकवाक तेकोन आशिल्ली आनी हें जें उदक आहा तें सगळें आडपय आगापूर वाडी तावली दुर्बाट हांकां सगळ्यांक सप्लाय जाली। पायपलायन डॅमेज जाल्ली आसा। फार्मागुडी किल्ल्या लागीं लायटीच्या खांब्यार झाड पडलें। रस्तो ब्लॉक लोकांक त्रास। श्रीस्थळ पंचायत क्षेत्रांत एका गाडयेर काजीचें झाड पडलें। श्रीस्थळ पंचायतीच्या मोखड ह्या वाठारांत आज एक मोठो काजूचो रूख मोडून पडलो आनी हो पडलो तेन्ना एक गाडयेचेर पडलो। झॅन गाडयेचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा। सांकवाळ पालसाण कोसळ्ळ्यान रस्तो ब्लॉक। उपासनगर आसा आनी हांगा आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा एक मेजर लँडस्लायड। हांगा ते पावसांनी जायते 2-4 दीस जाले कंटिन्युअस पावस आसा आनी खंय तरी आयज दोंगर कोसळून हे मोठे मोठे खडप हे रस्त्यार आयिल्ले आसा। देवादयेन कोणाक काय हे इन्सिडंटान कोणाक मार लागूं ना। पंच जो मेंबर आसा तांच्यांनी सांगलां की हांगा एक खंय तरी रिटेनिंग वॉल बांदपाचें प्रपोजल ते काय पंचायतीक घालतले। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर वितरण। बायण्या एका गाडयेचेर झाड पडलें। सुमार 2 लाखाचें लुकसाण। आतां आमी सद्या बुटेबाट ह्या एरियान आसा आनी आयज एक दुर्दैवाची गजाल आसा की एक पार्क केल्ले गाडयेचेर खंय तरी एक माड पडून एक 1.5 ते 2 लाख रुपया ताका लॉस जाल्ले आसा। जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की हे पावसान हे वाऱ्यान खंय तरी माड एक गाडयेचेर पडिल्लो आसा आनी ते पात्रांवाक लॉस जाल्ले आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।